हांवें तेमी रिजेक्ट करूं ना करूं हांवें म्हगे मायंड डिसायड केलें ऑलरेडी. कांय पयलीं एक 10 वर्सां पासून हांव कोणागे आयकतालो आनी डिसिजन घेतालो. मुगे लायफ पयर हांवें सदांच मुगे कितें बरें जावचें हांव कोत्तें सारकें जावचें पूण हांव मुगे डिसिजन करतालो सदांच डायरेक्ट करेक्ट डिसिजन घेतालो. हालींच एक समज 10 वर्सां सुमार जालीं थोड्यो वस्तू हांवें केल्यो गेली तेगे आयकोन आनी हांव हेजेर रिग्रेट जाता. हांवें डिसिजन घेतलो हा जॉयनींग जावपाक हेका UGDP. This is my last election. पुरो म्हाका हे पाटी इट इज नॉट डू ऑर डाय बट डू बिफोर डाय. आनी हांव पत घार येता म्हणजे जे पक्षान हांव पयलो मुगे पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट केलो हांव पत्ती घेता. हांव पार्सेकाराक वास म्हणा पूण ओवरऑल तेगे आयडियोलॉजी आहा ती म्हाका लागना आनी इतले इश्यू आसलेले ते गोंयचे ते कोण एकूय सुटाव करता ना. त्या पासून तो टॅग म्हाका BJP टॅग म्हणटा आहा तो म्हाका नाका. आयज पासून कांय जालें ना त्या पासून हिंगा गव्हर्मेंट येता बाबा जे आमगे इश्यू आहाय ते सुटाव करता जाल्यार गोंयच्या पक्षांनी रिजनल फोर्सूय एकठांय आसा जाल्यार करपाक शकता. सर UGDPन तुमकां इश्यूर बी केला की तुका नवीन टिकेट दितले कोणे UGDPन? हय हांवें त्या बेजाचेर हांव तेजे पयलीं गेला. म्हाकाय ती पार्टी मजबूत करपा जाय. हे मुगे लास्ट इलेक्शन फुडाराक हांव आनी ते सीट आनी कोणाक दितलो कोणाक बरें मनशाक दितलो बाबा चलय म्हणटा पार्टीये रावतलो आनी बरें मनशाक फुडाराक बाबा तुमी चलय म्हणून तेका मुखार काडटलो. सर पार्टी वायस प्रेसिडेंट राजा रावतेन केला की जरी सपोज टिकेट दिली नवीन जाल्यार आपण जो NCP कॅन्डिडेट आहा विन्सेंट रॉड्रिगीस तेका सपोर्ट करता म्हणून. म्हाकाय म्हणटा कोणाक कमेंट जालो कमिटमेंट दिले इलेक्शनाक सपोर्ट करपाक. बरो क्लोज फ्रेंड तो तेणें म्हाका पॉलिटिक हाडलेलो तो मुगे गुरू तेका रेस्पेक्ट दाखयता. पूण जो स्टेटमेंट तो करता I don't agree for that statement because matured politician does not make statements that way. तो उलयता म्हाका जाल्यार हांव जाल्यार मान्य करता आनी म्हाका दिसता बरो पॉलिटिशियन सिनियर पॉलिटिशियन आसा तूं आनी तो जाल्यार म्हाका दिसता तोय मान्य करता पूण आनी हे उलोवप रादाक सोंपता.